देव दिता देंवचार नाडटा अशी फामाद ओपार कोंकणीत आसा। पूण तातूंत अशी एक मखलाशी आसा ती म्हटल्यार देवाचे बरोबर कांय देवचारांचे हिवूय बाजू मतींत घेतल्यार वेगळे समीकरण मुखार येता। आंबावली कुंकळ्ळी ताचो अणभव आयलो, गरजे भायर लोकांक त्रास सोंसचे पडले। कुंकळ्ळी आनी केपेच्या आमदारांनी मेळून आंबावली पंचायत घराच्या हॉलांत आधार कार्ड करेक्शन कॅम्प घडोवन हाडपाचे थारायले, पूण ऐन वेळार हॉल मेळ्ळो ना, देखून कॅम्प फुडें धुकलचो पडलो। लोकांकय गरजे भायर त्रास जाले। एल्टन युरीक आयकात आनी हेर राजकारण काय गचकरण ते तुमीच थारायात। सदांच म्हाका दिसता गांवचे जे विकास जावपाक आज मुकडे 5 पंचायत आहे आणि आंबावलीचे 3 आम्ही मेळतीक जा 5 आहे, पण जे 5 सांगताय ते विकास करपाक आम्ही मुखार थारायले। तुमगेलो सरपंच आमचे बरे येना, नो दुसरे आय ते नाही, हिंगा म्हाका दिसता खूंय ना खूंय पॉलिटिक्स जाता। आज मुखेलमंत्री म्हणटाय तो सगळ्याचो, मुखेलमंत्री हो पद एक पार्टीचो न्हय, मुखेलमंत्री सगळ्याचो, तुगेलोय मुखेलमंत्री मुगेलोय मुखेलमंत्री। सो हे भेदभाव कोण पार्टी पॉलिटिक्स कोण जे आमकां आज एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला आणि तुमचे जे आमदारांनी स्वप्न आहा बेल्टराचे केपें नंबर 1 करपाक हे प्रयत्न जाता दुसऱ्या ऑपोजिशनान आनी तांकां हे जे म्हाका दिसता हेका हरपत एक फुड्यान गरजयले दुसरे हे लोकांक तुका त्रास करपाक एक प्रयत्न जाला हे तुम्ही उगडास दवरपाक जाय। हेजे मुखार जायते दुसरे मेडिकल कॅम्प जावं जायते आमगेले चिंतप आहा, शेतकाराक तुमकांय कितें ना कितें जे मिशीन आहा हे आमी सदांच एवरी इयर आमी हेल्प करते, हेय तुमी हेजो म्हाका दिसता हांव सदांच हेल्प करीत आहा। आमी दोगांय एकठांय जाय सदांच तुमचे पासत आणि गांवचे पासत जे बरें जावपाक जाय सदांच मुखार आसतलें केला गांव युरीन आणि आमी आख्खे केपें मतदारसंघ आमचे ऑलमोस्ट कवर अप जाले। आतां एक आमले होला आणि कुंकळे जायते उपडेन जाले। आज हे आमल्या मुठे आमकां केप्यां थोडे पडटा आनी मॅक्झिमम कुंकळ्या पडटा। सो आमी दोगांयनी जॉयंटली हो आज कॅम्प दवरपाक गेलो हिंगा आनी कॅम्प म्हणटा हो एप्लिकेशन दिवपाक एटलिस्ट 2 वा 3 म्हयने वयताय। आतां लास्ट 8-9 म्हयने जाले हांव केपें मतदारसंघात तिन्या करता, युरी कुंकळेच्यान तिन्यासून करता। आज जॉयंटली दोगांनी आमी हो आमल्या म्हूण दवरलो आनी आमल्या हो दवरता तेदोणा हांवें पर्सनली सरपंचाक उलयलो, आमगे तुगे कुंकळे आमदार युरी सरपंचाक उलयलो आनी आमी सांगलें आमगे एक कॅम्प आहा आमकां हॉल जाय म्हूण। आज हे कॅम्प करपाक कारण म्हळ्यार कितें तेंचें, आज म्हाजो ते ल्हान भुरगें आहा, तुका मडगांव गेल्यार तुका 2-3 म्हयन्यांनी डेट मेळटा, दिसाक 20 वा 25 जाय। तूं सकाळ लायनीर लागलो आनी 12 वरांचेर जर तूं गेलो आनी सांगलें आज बंद म्हळ्यार तूं दीस पिडेर परतून घर यो जायना, कॅल्कुलेट जायना, 10-15 जाले। सो आमी आतां आमदार अशे नात्यान आमी लोकांक ह्यो सुविधा दिवपाचे आमगे हक, आमगे हो कायदो। नाल्यार आमदार जावन पण सरपंचान फायदो काय ना, ह्यो बेजीक वस्त तुमकां पावोवपाक जाय आनी आमी तुमकां पावयताय। हें आमगे कर्तव्य, इतले वर्स कोणें करूं नये। आमी कोताय जाल्यार थोड्या जाणां पोटान दुखता आनी आमकां हॉला करपाक लागले आमच्या पंचायत हॉलाक। आज आमकां हॉल जमीन दिलना, हें तुमी लोकांक उगडास करपाक जाय। आज हांव जाणालो असो जातो म्हूण, तरी पासून आमी एडिया सामान एक चाय हाडी कित्याक दिना जाल्यार आमी रेडी रावपाक। थिंगा जाल्यार टेबलार कदेल हाडपाक गरज नासलें, आतां ऑफिसांत आमच्या टेबलार कदेल हाडया हिंगा येदो म्हळ्यार स्टार्ट जातालें। कमी 30-20 जाणां जाल्यार तरी काम जातालीं। अशें करून हे राजकारण्यांनी कोणें जावं, पंच जावं, सरपंच जावं, कावन्सिलर जावं, आमदारांनी करप न्हू, कोणाकले जावं, तो ऑपोजिशनाक जावं रुलिंगाक जावं, काम समज बऱ्याचें जाल्यार ते सगळ्यांक पावपा जाय। अरे हो मुगेलो बीजेपीचो, काँग्रेसाचो आनी कोण आरपीचो आनी आप हिंगा आप आनी काँग्रेस आनी बीजेपी लागता, हिंग लोकांक काम जावपा जाय। आतां आमी कोताय म्हणटरी कोण रुलींग पंचायत बॉडी ना आनी पंचायत हॉल दिलना, हें जावपा जाय। हांव मुद्दम कित्याक सांगता, हें तुमकां कळोन येवपा जाय। अशे कडेन बरें जाता न्हू, थिंग राजकारण करप न्हू, कोणाय जावं आमी कोणाचेर टिका करूं बट हें जावपा जायना। आमी इलिगल कितें पंचायती हे कॅम्प जाता तेचो गळगळ्याच्यो आनी कितें इलिगल वस्ती घेवपाच्यो हांव उतर घेयना म्हणून जाल्यार मागीर कोणाक दिसतना आपणाक म्हणून गॅमलींग कितें करपाक मागिल्लें, आमी बरें कामां मागिल्लें आनी हेंच करपाक जर तूं पंचायतीर आमी हेल्प करूं ना जाल्यार फायद कितें हे आमगे घराचो तेगे घराचो म्हगे घराचो कोण रावपा ना, हें लोकांक गेलें। सो मातशें चिंताय आनी हेचो त्यान उदारगत जाता। म्हाका सदां कोणें राजकारण करता वायट कोणाचेर धरप न्हू, बट मुखार या ते कोणूय जावं खंयच्याय पार्टी जावं कोणाकले मनीस जावं हिंग पार्टी लागना, हिंग मुखार वचपा जाय आमी। सो तुम सगळें येयले म्हूण काळजां मानसान देव बरो करता। आनी ऑफिसर हे आमगेले येयले ते आतां येयला आनी एक वतनान आनी एक पावतलो। सो दोगांयनी तुगेली 100 दिसां एक कॅम्प गडबड करूं न्हू, बरे भाशेन सुसेगाद करुया
आनी कोणा तुगे कोण गांवच्या सगळ्या शेजरान सगळ्यांक सांगाय कित्याक हें असो करतून तुमकां मागीर चान्स आतां आमी केलें म्हणून आमी कोणें करीत केलें म्हणून प्रॉब्लम ना आमकां बट आमी हें पयलीं पावटी हाडा आमल्या हेतून तूं फायद घे सगळ्यांक आनी एक फावटी मनासान देव बरोबर. आधार कार्ड करेक्शन कॅम्प हो लोकां खातीर पूण त्या कामांतय सत्ताधारीक खो घालतात. पूण आमी भेदभाव करिनासतना लोकां खातीर सुविधा दिवपाचे यत्न चालूच दवरतले. वेगळेच कुंकळे आधार कार्ड सेंटर सुरू करतले अशें युरीन सांगले. कुंकळच्या गांवांत हिंगाच इगोजी मुखार जे म्युनिसिपॅलिटी आहा थिंगा आमी एक पर्मनंट आधार कार्ड सेंटर म्हाका दिसता एक 20 दिसांनी हो आधार कार्ड सेंटर थिंगा आसतलो पर्मनंट म्हणजे मडगांवान वचपाक गरज ना कुंकळच्या गांवांत आसतलो. हांव शाबासकी दिता बाब एल्टनाक कित्याक केपेंच्या प्रत्येक वाठारांनी प्रत्येक गांवांनी आनी ग्रामीण भागांनी तो पावला आनी थिंगा तेगेली टीम आनी जे ऑफिसाचे जे स्टाफ आहे ते वावुरता. आज 100 दिसाचो कॅम्प थिंगा आसतलो. तुमी सगळ्यांक म्हाका दिसता शेजारी सोयऱ्यांक सांगपाक जाय हे आधार कार्ड करेक्शनाचे कॅम्प आसतले म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली.